Psalm chapter 128 verse 1 and 2. जो मुनीस सरीसपरा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बागी. तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले, सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलोय. Galatians chapter 5 verse 16. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला, त्या दळा रक्त मांसाच्यो ओडण्यो तुमकां ददोशी करच्यो नात. John chapter 16 verse 13. सता सोपयतलो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक पावयतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो आनी ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. Galatians chapter 5 verse 17. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्याक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जावचें ना. Galatians chapter 5 verse 14. निजाकी सगळे नियमशास्त्र एक उपादेशाचेर बांदून हाडला. तूं जो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. Galatians chapter 5 verse 15. पूण तुमी एकामेका साबोन मासा कशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसपाट करतल्यात देखून सत्राय करा. Romans chapter 8 verse 5. रक्तामासाचे काल जावं जी येतात ती रक्तामासाचे अपेक्षे प्रमाणे जी येतात. आत्म्याची पदवे काल जी येतात ती आत्म्याच्या अपेक्षा प्रमाणे जी येतात. Luke chapter 1 verse 47. म्हजो जीव सरस्परची वडवी घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोखातय संतोषान उरता. Luke chapter 1 verse 46 to 55. मोरयेची स्तुती गायन. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सरस्पराची वडवी घाता, आत्मो देवा म्हज्या तारोखातय संतोषान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली, देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्या, बागेवंत ताचे नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट, संततेतावन संतती पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां, आपल्या काळजान वडपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान आनी ग्रेस्ताक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. उकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान. आमच्या पुर्वजाक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक सदांकाळ.